म्हणजे माड इतलो सुकलेलो की खंयच्या टायमार तो वाऱ्यान कोसळून मोडोंक शकतालो। आयज आमी पळयलां की तुमच्या पंचायती तर्फे हो माडाची कापणी केल्ली आसा, कितें सांगूंक सोदता? काल कितें जालें, काल हे मिडिया मार्फत हायलायट जालें की असो माड आहा तेन्ना म्हाका हांवें राती लेट पळयलें कित्याक हांव 2 दीस बिजी आसलो। हांव ते माटोवा बिटवाचें काम घेता थंय आसलो तेन्ना हो व्हिडिओ पळयना फुडें आयज आमची पंचायतीन मिटींग आसली तेन्ना स्वता मिटिंगेक आमी गेले तेन्ना एक डिसिजन घेतलें। सरपंच पण अशें जालां, सरपंच मेलो आपुणूय काल उलयल्लो तेन्ना हांवें म्हणलें तो आयज कितेंय जावं माड कापून घेवया। तेन्ना आमी येयले, मागीर तो माड काप्याक आमी आपयलो, तेणें तो कापलो आनी दनपारचो कापलो कित्याक नाजाल्यार गाडयो खूब येता ह्या रोडार, तो उडोवंक मेळना न्हू। आनी तो अर्दो सुमार सुकलोलो आनी अर्दो बरो आसलो, तो आमी कापलो। आनी खरेंच मिडियाकूय आमी स्पेशल थँक्स म्हणटा, कित्याक तुमी बऱ्यो बऱ्यो गजाली हायलायट करतात, हितून तुमकां स्पेशल थँक्स म्हणटा। आनी जी कितें अशीं कामां आहा ती आमी करता, तुमकां कोण कोण सांगल्या उपरांत आमी समथींग कामां घेतात। पूण थोडीं कामां कितें आसता, एक डिपार्टमेंटान सांगचें पडटा म्हणून टायम लागता इतलेंच आनी कांय ना। डिपार्टमेंटाचो मातशें फॉलोअप जायना न्हू, जावं जाता ते आमी बेगीन करून काडटा। अशीच आमी ही झाडां सगळीं फाटल्या दिसांनी बेणून घेतलेली तेन्ना आमी कलेक्टराक रिपोर्ट केलो, तलाठी फॉरेस्टाचे मनीस येवन पळोवन इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना ही सगळीं झाडां आमी बेणलेली। आतां तरी आजून एक थोडीं झाडां आमची उरलेली आहा, इंडस्ट्री स्टेट रोड आहा पळय वयर नुपिलेन थंयसर थोडीं झाडां सुकलेलीं आहा, ती कापपाची आमकां आतां गरज आहा। ते आमी एक लेटर करता फॉरेस्टाक, ते मातशें आमकां एक परमिशन दिवचें कापपाक, कित्याक ती सुकल्या झाडां तें जालें। आनी एक माड आहा ते लायटीर आहा तो माड, तो ऑलरेडी आमी कलेक्टराक धाडलेले तेन्ना तेजें इन्स्पेक्शन बीन जालां, रिपोर्ट जाला, पूण तो वायरीर आहा। तेका लागून आमी आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक एक लेटर करता की ह्यो वायरी मातश्यो सोडून दिया, आमी तो माड कापता म्हणून। थंय मातसो डेंजर आहा कित्याक लायटीर आहा सारको। तो माड आमी हांगा कातून उडयला, सारको जाम जाल्लो पळय, अर्दो सुमार बरो आसलो, अर्दो कुडको तेजो सारको पिड्यार जालो कित्याक ताका कवळो बीन कांय नासलो। खूब तेंप जालो तो हे करपाक लागले आमी कापूंक मेळनालो, पावसूय पडटालो म्हणून आमी हे दिसांनी करपाक, पूण तुमी काल हायलायट केलें म्हणून आमकां बेगीन करचें पडलें, कित्याक नाजाल्यार आमकांच लुकसाण। फाल्यां कोणी कितें म्हटलें मिडियाचेर हायलायट जालें तरी तुमी कामां करिना म्हणटले, म्हणून आमी ते बेगी बेगी आयज कापून घेतलो। आनी स्पेशल थँक्स म्हणटा तुमकां, तशेंच आमच्या सरपंचाकूय स्पेशल थँक्स म्हणटा कित्याक सरपंचान म्हाका सांगलें चल आयचे आयज कापून घ्या म्हणून। थँक्यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।